गोवा टॅक्सी ॲपाक कोणाचोच विरोध ना, पूण कांय टॅक्सीकारांचे प्रश्न आनी दुबाव ह्या ॲपा बद्दल आसात. ते आमी पयस केल्यात आनी फुडें कितेंय दुबाव आसत जाल्यार ते पयस करतले, देखून ह्या ॲपाचो विरोध करचो न्ही, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगला. जर खंयच्याय पर्यटकांची पिडणूक जाता जायत आसत तो पर्यटक ह्या ॲपा वरवीं कागाळ करपाक शकता. तंत्रगिन्यानान भरिल्लो हो ॲप आसा, देखून ह्या ॲपाक सगळ्यांनी येवकार दिवचो अशें मंत्री रोहन खंवटेन आवाहन केलां. आज गोवा टॅक्सी मडगांव चालू केल्लो आसा. खंयची नवी गजाल आसतना आमचो ड्रायव्हर भाव आसता, टॅक्सीवालो भाव आसता, ताका थोडे आपले तकलेन मनान आसतात. आयदर कोणें सांगिल्लें आसतना स्वताच आपल्याक तकलेन आसता बाय अशें जाल्यार वायट जाल्यार कितें जातलें. जेन्ना बाबान ऑलरेडी तांकां उतर दिलां आनी तांच्या हांगाचें अस्तित्व तेन्ना थंयच्यानूच तयार जालां आनी आज सरकार म्हणून आमी बरोबर रावन तांकां हेल्प करूंक सोदता, जाल्यार आमी फक्त मागला टॅक्नॉलॉजीचो प्लॅटफॉर्म घेयात आणि हो ॲप तुमचो प्रायवेटवाल्याचो न्ही, सरकारान तयार केला आनी तुमकां दिला, तुमी म्हणून चलयात. तांचे ग्रिवन्सीस कितें आसा समजून घेतले. 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर बाबा जेन्ना मिटींग परत मागयता तेन्ना आमची टीम घेवन परत उलोवन तांचे कितें विशय आसा, चर्चा आसा त्या तेन्ना करतले. सगळ्यांनी आतां रजिस्टर जावन इमिजिएटली 104 गाडयो स्टार्ट करता आमी सांगलें. दोनी कावंटर मेड बाय द ॲप आनी 1.5 म्हयन्यान जेन्ना मेळटले तेन्ना तांचे बाकीचे आनी कितें ताका इम्प्रुवमेंटाक विशय जाय जे बरें आनी करपाक तांकां दिसता तांच्या खातीर ते सगळें बरें आसा जाल्यार बाबा बरोबर बसून वी वील थिंक ऑफ